मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो अजून 12 जाऊना, 10 मिनटां उरला. जस्ट आता ब्लॉग स्टार्ट करता. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. इशुका नाळयले सो आता जालें मातशें फ्री. ओके, सो तुमकां दाखयता हांवें ते नर्सरींतल्यान गुलाबाचें झाड हाडलेलें पळय. म्हाका खबर आहा तें झाड बी हाडलें, सॉरी प्लांट बी हाडलें न्ही तें हांगासर बरें जायना. पण कितें करूं, पयल्यार न्ही घेवंकूच दिसता. थंयच्या हाडलें न्ही घरा, त्यांची हालत पळय आता. सो उदक बिदक सगळें घालता आनी हांवें काय ते चेंज करूंक ना. ते प्लास्टिकानूच आसा, हांवें कुंडेन बी शिफ्ट करूंक ना. आनी ते आतां कशें जाला पळय दाखयता तुमकां. सो हो न्ही सद्या बरो आसा आनी हो पळयात. हो न्ही म्हाका खबर ना कशें दिसता काय ना. ते पळय सगळें सुकलें. हे पळयात सगळें सुकलें. हांगाच्यान न्यू येयला, न्यू पानां बीन ताका येयला. हे पळयात पण हें सगळें सुकलें. सो हेका लागून न्ही म्हाका आई तापता, हाडनाका म्हणटा. हे पळयात. सो हें बरें आसा कळ्ळें न्ही. आनी तुमकां दाखयता. तुमकां खबर आहा न्ही आईन ते मोगराचे प्लांट कट केलेले. एक्चुअली म्हाका खूब जाणां कमेंट केल्ले की ते कट करनाका, फक्त पानां काड. ना, कट करूंक जाय. ते तुमकां दाखयता. कट केले आनी सोमते ताका कळे सुद्दां येयले. कळ्ळें तुमकां न्ही. जेन्नाय मोगरा प्लांट बीन न्ही ते वाडूच वयता. पान सुद्दां काडले न्यू पान येतले. ताका काय अशें फुलां बीन जावची ना. सो कटींग करूंक जाय. कटींग केलें ताका न्यू न्यू हे रूट म्हणजे पानां बीन येयला आनी ताका कळे जाला. दाखयता तुमकां. म्हणजे आत्तां पयलें हांवें आईन म्हाका दाखयलें आत्तां पळय म्हणपा लागलें कळे येयला म्हणपा लागलें. दाखयता तुमकां. आसा मोगरा प्लांट आनी आईन सगळें कटींग केलेलें आनी हे पळय कळे येयला ताका. हे पळय दिसता आसतलें तुमकां. हे पळयात कळे येयला. सो राव केन्ना जाता हें फूल. इतलो मोठो जाता आनी वास सामको बेस्ट सामको. आनी हें हांवें नर्सरींतल्यान हाडलेलें आनी ताका कळे येयला. हे पळयात सोमते कळे येयले, फुल्ले, सुकले की कट करूंक जाय. मागीर ताका आनीक ताका कळे येता. हांवें न्ही हांगा कट केलेले, जे हांवें हाडटाना जाल्लेले पळय कळे फुल्लेले न्ही, मागीर हांवें सगळें कट केले पळय. हांगासर कट केले मागीर ताका आनीक मागीर कळे येता. सो हांगासर खूब जालां. हें पळयात. सो हें हेका रावलां. हें बरें मोट्टो जाता. हें हांवें नर्सरीसून हाडलेलें. बरो मोट्टो जाता आनी हांगा सगळें हांवें कटींग केलें न्ही. असो न्यू न्यू येयला पळय. सो हें पळयात. आनी बोगनविला आसा बरो. सो तुमकां न्ही आनीक कितें दाखयता. आमचें हें एसीच्या फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलें पिजन आसा. पिजन खबर ना तुमकां दिसता काय ना तें. सो पिजन बसला हांगासर आनी ताती घातला आनी एक ताती फुटल्या हांगासर. हें पळयात ओग्गी बसला. हें पळयात. सो हें पळय दिसता आसतलें तुमकां पिजन. दिसचें ना तुमकां तें पळय बसला. बर्ड आसा, 2 पिलां आसा. हांवें पळोवंक ना तें पील. आतां दिसलें म्हाका ती म्हणजे ती पिजन बसता सदां येवन. बेबी आसा म्हूण खबर ना म्हाका दाखोवचें पडलें रित्विकाक. बरो बसला. सासूनी म्हटलें हें पावसान त्रास तांकां, मागीर खंय वयतलें. ओके, सो चला जालें सगळें कामां. कपडे बी मशिनान लायले, सगळें सुकयलें. गरमेन नाका आतां की काम करपाकूच बेजार येता सारको. ओके, म्हाका मातशें जिवाक बरें बरें दिसना. 3-4 दीस जाले. तुमकां दिसता आसलें हांव व्लॉगिंग करता, उलयता, हांसता, शिवाचीं फकाणां करता. पण 3-4 दीस जाले अशें जिवाक अशें बरें बरें दिसना. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे कितें जाता खबर आहा, जेवून जालें की म्हाका चक्कर येता. जेवच्या पयलीं म्हाका चक्कर येना. जेवून जालें चक्कर कशें येता आनी कितें काम करूंक मन येना. अशें सगळें न्हिदून रावंक दिसता. कितलें म्हूण न्हिदून रावतलें. हें काय न्ही, घरचीं कामां आसा. इशूक आसा. ओके, इशूक बी ना जाल्यार तूं सुशेगाद न्हीद, कांय टेंशन ना. इशूका पळोवचें पडटा सगळें. थँक गॉड आई 2 टायम म्हाका जेवण तरी करूंक वाडटा. सो जायना न्ही तें न्हिदून रावपा. इशूक आसता तेन्ना. बट दनपारचें हांव मातशें एक न्हिदता. इफ तो इशूय न्हिदल्यारूच म्हाका न्हिदूंक मेळटा. तो सांगलें की शिवाचो एक डॉक्टरा कडेन या दाखोवया. म्हणजे म्हाका वीकनेस खंय दिसता, वीक खंय दिसता. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आनी अशें म्हणजे ब्रिथींग प्रॉब्लेम बीन जाता मदीं मदीं. जेयल्यार बीन चक्कर येता, वीकनेस जाता, कांय करपा नाका अशें जाता. सो म्हटलें डॉक्टर दाखोवन येवया. वचूंकूच ना डॉक्टरा कडेन. वचून दाखोवन चॅकअप करून या म्हटलें. शिव बिजी आहा कामाक, तो बाप कितें करतलें. ताका इव्हेंटा म्हटलें सुशेगाद आसूं म्हटलें. तूं जेन्ना फ्री आसता तेन्ना वचून दाखोवन येवया म्हटलें डॉक्टराक. सो अशें कळ्ळें तुमकां. जीव सारकोच ना. कळना आतां हें गर्मीन जाता तें. गर्मीन आतां उदक पिवन पिवन अर्दें पोट भरता. आई म्हणटा तूं सारकें जेयना खंय जेयना. 2 टायम सारकें जेयता. पण इतलेंच की हांव रायस चड जेयना रातचें बीन. दनपार इल्लें रायस बी तुमकां खबर आमगे भाकरी बीन तें आसताच. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो चडूय हे स्टमक फूल करपाक जायना. कित्याक उदक पिवनूच पोट भरता आनी कितें खातलें. कळ्ळें. सो अशें. सो आयज हांवें ऑयल लायला तकलेन. आत्तां लायलें हांवें ऑयल. सो मागीर हेअर वॉश करूंक जाय. ओके, तूं चला भायर या आमी.
इश्वी रितू आत्ता उठलो आनी ताका आनी उठोवंक ना हांवें उठ म्हणून आसूं हॉलिडे न्ही न्हिदूनी म्हटलें आत्ता उठलो आनी ब्रेकफास्ट केलें ताणें आयज केलें सामोसा ते सामोसाचें स्टफींग केलेलें काल आमच्या घरा आमची फॅमिली येयलेलें सो काल स्टफींग चड केल्लें हांवें सो हांवें ते म्हणजे सामोसा पॅटी करून फ्रिजीन दवरलेलें तर मागीर सकाळीं फ्राय केल्लें खूब लायक तें तुमकां दाखयलां हांवें शेअर केला खूब लायक तसलें आमगे 3-4 खातात ओके सो तेच खालें आयज करया म्हटलें तेच आसलेलें थोडें सो केलें ओके चल या आमी किचनाक आयज बरेंशे मेन्यू आसा आमच्या किचनान दाखयता तुमकां सो हांगा बसला आनी नातू आनी आजी कितें पळयता भुताचे सिरियले पळयता आजी आं हेजे हेकूच काम आमकां कांयच पळोवंक दिना रित्वीक फक्त आपूण लावन बसता ते नाका भुताचे पळयता बसोन आं कितें पिक्चर लाय रे म्हटल्यार पळोवपाकूच दिना पळय कितें जालें शिव आसलो इव्हेंटाक वास्को आमकां घरा बसून बसून वाज येयलो दनपारची न्हिदल्यार न्हीद पडना आतां गर्मेन न्हीद पडना सो हांवें शिव आतां कितें म्हटलें नॅटफ्लिक्साक मातशे पयशे घाल म्हटलें पिक्चर पळोवया म्हटलें नॅटफ्लिक्स धुरंधर पळोवया म्हटलें कोणा खबर लोकांक कितें कितें लायक जालें धुरंधरान हांवें लायलें धुरंधर ही हांगा न्हिदलेली आई हांव थंय सकयल तुजी खबरी सांगना रे तूं गिरा हांव सकयल न्हिदलें पिलो घेवन धुरंधर पळयतालें ही हांगासर शिवान पयशे घातला नॅटफ्लिक्सान पळय न्ही पिक्चर हांगासर घरको काडटा घर घर करून ही पिक्चरूच पळयना न्हिदली आनी घर येता हांव म्हणून कसलो आवाज येता पळय ही हांगा घर येता आनी हांवें हांगा पिक्चर लायला धुरंधर ही जे घर येता ते आवाज आयकोन म्हाका हांगा जॅम येवपा लागलें म्हाका ते लायकूच जावना धुरंधर पिक्चर कोणा खबर पार्ट 1 सगळें वायलंट मुवी ते कळ्ळें तुमकां स्टार्टींग पळयलें आमी तो कसो येता हें ते सगळें पळयलें मागीर कितले 3 वरांची मुवी ते नॅटफ्लिक्सान एड बीन कांय दाखयना ते एक बरें आसा म्हाका इतलें लायक जावना ते पिक्चर पळयता ही थंय न्हिदली म्हाका इल्लो जॅम सामको शी कितें सांगू तुमकां म्हणजे म्हाका इतली इंट्रस्टूच ना ते पिक्चर शी बरें हिट जाला ते पिक्चर नांव म्हणना आं कांतारा तरी बरें 10 वेळा लायले न्ही पळयतले आमी पण हितून अशी वायलंट मुवी म्हाका इतले वायलंट मुवी बी न्ही बिलकूल बी लायक ना सो शू गेल्लो पळोवपाक थिएटरान दोनी पिक्चर पळयलें तेणें धुरंधर फर्स्ट वन पार्ट 1 सेकंड वन तो ते वायलंट मुवी म्हाका इतले आवडना ते बेजार येयलें मागीर बंद केला हांवें लास्ट कितें जालां तें म्हाका कांयच खबर ना कितें धुरंधर न्हू रे आजी घर येता घर करून न्हू रे हय खंय कितें आजी घर येता व्हडल्यान पिक्चरूच पळयना हांव हांगा बरें पिक्चर लावन दवरला आनी आमी न्हिदली ते पिक्चरार असो जॅम येवपा लागलो ते पिक्चर पळोवन म्हणजे कितें तुका सगळें आसूं म्हटलें मागीर हांवें बंद केलें असलें आमची खबरी हो आमकां कांयच पळोवंक दिना रित्वीक सो आपुणूच लावन दवरता आनी आमकां सकाळचो टायमूच मेळना पळोवपाक एक टायम मेळटा ते दनपारां आफ्टर फूड मागीर तो न्हिदलो की आमकां मातशें कितें पळोवंक दिसता केन्ना केन्ना ते पळयता न्ही झॅमूय येता मागीर तेच टायम येता मागीर स जाता मागीर ओके चला आयज आमगेर मेन्यू आसा आमरस पुरी हय आमरस पुरी हे केलें आत्ता बरो आसलेलो ते भुताचे पळोवन तूं भूत जाला सारको हां ते भुताचे पळोवन आपुणूय भूत जालो चल 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 म्हाका रिमोट दी म्हाका पिक्चर पळोवंक जाय चल घरान बसलें की भूत जाला सारको आयज न्ही हांव इशुका मँगो वयतलो एक खावपाक पळय तें रिएक्शन कशें आहा तें ओके बरें आतां उदकान घालून दवरला मँगोज न्ही खावच्या पयलीं न्ही उदकान घालून दवरात एक 1 hour 2 hour कित्याक मँगो खूब हीट न्ही आनी आमगे निरो मँगो खावून सगळें हांगा मँगो भायर येयला पळय हांगाय पिंपल जाला दुखता सामकें हांगासर 2 जाले सुकले हांगासर 1 जाला तर निरो पिता आमी मँगो खाता सो मँगो खावच्या पयलीं उदकान भिजत दवरात एक 1 hour 2 hour हीट कमी जाता सो हांवें दवरला आयज इशुकाक एक मँगो घेतले आनी तुमकां दाखयतलें तेजें रिएक्शन तो कसो खाता ताका कितें कशें कितें आवडटा स्वीट आहा मँगो आं काल हाडलें तशें आतां एकूच पिड्यार जालें एकूच चिकू इतलो खायना तो मूड जाल्यार खालो आयज ताका मँगो हातीन दिता पळोवया हय बरें ताका एक सकाळ मॅट घालता हय फूल मँगो दिता ताका कपडे मॅट घालता मॅटाचेर वयर ताका बसयता एक डिफरंट कपडे घालता जे साल ना शू म्हणटालो साला फूल काडून दी तेच म्हणटा काय शू आतां हांव कितें म्हणटा वयले इल्ले साला काडपाचें दिवपाचें शू म्हणटा फूल साला काडून दिता थोडे हें करतलो अशें हें करतलो स्मॅश करतलो शू न्ही तसलोच पळय आयज ताका हांव दिता मँगोज उदकान घालून दवरला मातशें हीट कमी जावं न्ही ओके आमरस पुरी हांव तुमकां हांव शेअर करना कित्याक आमरस पुरी हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ घातला इफ कोणाक जाय करून खायात आमरस पुरी खूब बरें लागता आमरस आनी पुरी करात
कळ्ळें आनी तेज्या वांगडा आनी आयज हें करतलें हांव शिता फोण्ण मारतलें तुमकां दाखयता हांव आईक म्हटलें आनी कांयच करनाका म्हटलें दाळ बीन कांयच नाका जितलें लायट जेयता तितलें बरें हय का न्ही कितें रे कितें जालें तुका आंबो खाता मँगो खातलो बरें तूं हय हय कितलो खातलो मँगो कितलो खातलो आं कितलो खातलो मँगो सांग हांगा ना मँगो ना तीन मागीर खावया सांजचे हां सो आमरस पुरी करून खाया तुमी खूब बरें लागता आनी आयज शिता फोण्ण मारतलें तुमकां दाखयता बट आयज लायट शिता फोण्ण मार म्हाका खूब लायक तें सो शिता फोण्ण मारलें बरें जेवण वयतलें कितें तुमकां हांव शेअर करता कळ्ळें न्ही सो म्हटलें हो न्हिदूनी म्हटलें हो न्हिदलो की हांव मागीर आमरस पुरी करता तूं ना गे तूं ना गे तें हांगा आसा वयर एक मारू गेलो जाल्यार मोडलें तें चल तूं ना चल एका म्हणल्यार ना म्हटलें मागीर आतां हांव आमरस करता रोखडें येता तें ओके करून दाखयता तुमकां ओके मेळटा तुमकां मागीर करून घेता मागीर शिव बी बेगिना जेवपा येयलो सांगपा जायना तूं आनी बेगिना येयलो ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो इश्वीक न्हिदलो तो म्हटलें आईक आमी पिवया निरो पिवया मागीर टायम मेळना आनी मँगोचे ते मँगोनी हांवें दवरला उदकान घालून जालें 1.5 वर जालें एक दवरता इश्विकाक खावपा आनी 4 आहा ते हांव आमरस करतलें एक सामोसा आसलेले एक सामोसा खाता म्हाका खूब लायक जालें तें एकूच आहा खावया म्हटलें निरो पिता आनी हांवें न्ही काल एक बरेंशें म्हणजे कॅमेरा म्हणजे मोबायल लावन विडियो करपाक विडियो म्हणजे रील बीन करपाक सो हांवें एक बरेंशें ऑर्डर केल्लें येयलें तें काल दाखयता तुमकां चड रील बीन करूंक वचना हांव केन्ना अशें करपाक दिसलें करता ओके सो फोन होल्डर वॅक्यूम सक्शन फोन होल्डर दाखयता तुमकां पळय अशें आसता तें आनी मागीर फोन ताका स्टीक जाता दाखयता तुमकां ओपन करून सो हें पळय अशें आसता ताका आमी अशें दाखयता एक मिनट सो हें अशें आसा हें पळय अशें करपाचें आनी हांगासर ताका एक स्टिकर मेळ्ळा कळ्ळें तुमकां आनी तें लायलां हांगा शिवनातान हें पळय सो तें मागीर अशें स्टीक जाता सो आनी हें न्ही मागीर खंयी लावपाचें फ्रिजा कडेन फ्रीज मागीर खंयी अशें दवरपाचें आनी हांगासर टायट करपाचें हें पळय हालना सो मागीर तूं अशें मूव कर तुका जाय अशें विडियो काड सो म्हाका हें लायक जालें हांव ऑर्डर केलें हांवें चड अशें यूज जायना म्हाका तें पण आसूं रील बीन काडपा जाल्यार ओके तेन्ना बरें आहा तें कळ्ळें तुमकां न्ही हें पळय सो हें पळयात अशें हांवें फ्रिजीक लायलां आनी हांगासर लॉक केलां मागीर हांगासर मागीर कितें विडियो बीन काडपाचें म्हणजे अशें कळ्ळें तुमकां सो खंय लावपाचें हांगासर वयरू खंय लावपा आतां सो हांव चडशी होच फोन यूज करतलो कित्याक खबर आतां हांव आतां विडियो काडटा पळय तो मातसो हेवी आसा आनी तो मोबायल मातसो एक्सपेन्सीव आहा इफ ते चुकोन सुद्दां पडले बिडले जाल्यार रिस्क घेवपा नाका तशें म्हणपा लागलो जे आतां हांव यूज करता मोबायल तो लायनाका म्हणपा लागलो सो होच लाय हो तितलो आमचो ओल्ड मोबायल खुबदां पडला कांयच जावंक ना सो आतां हांव यूज करता पळय ताका न्ही फाटल्यान अशें न्ही तें मॅग्नेट लावपाक जायना कित्याक हांगासर न्ही ताका हे मोबायलाक अशें 3 हें आसा कॅमेरा आनी सायडीन ताका अशें पेन्सील आहा कित्याक पळय अशें दाखयता तुमकां अशें ताका न्ही पेन्सील आसा फाटल्यान सो तें रावंड आहा पळय ताका लावपाक जायना हांगासर कळ्ळें तुमकां न्ही सो म्हटलें हो मोबायल हांव हेका यूज करचें ना हांव फक्त हेकाच रील बीन काडपाक न्ही म्हणजे शॉर्ट्स बीन कितें काडपाक हांव होच हांव यूज करतलें खूब लायक जालें म्हाका म्हणजे खंय वयर लाय आनी शूट कर कळ्ळें तुमकां न्ही सो पळोवया कितलें यूज जाता तें तो चला आतां आमी करया शिताक न्ही फण्ण मारपाचें कळ्ळें फण्णे मारता ताका कळ्ळें न्ही तो शीत न्ही करून घेवपाचें इफ शीत बीन समजें उरलें जाल्यार तुमी अशें फण्ण मारपाचें सांगाक लागतलें व्हडलेंशें कांय ना टोमाट घेतला 2 कांदे घेतला 2 लिंबू लागतले आनी लसूण ह्या रेसिपीक न्ही आलें लसूण पेस्ट घेवप ना लसूण धाडून घेवपाचें कळ्ळें न्ही आनी आयज आमी चिली पावडर घालून करतलें केन्ना केन्ना आई न्ही ग्रीन चिली घालून करता सो आयज म्हटलें चिली पावडर आनी कांय ना हितून गरम मसाला बी कांय घालप ना कळ्ळें न्ही सो हें पळयात सो हांगासर दवरला कायल सो तेल घालता आनी हितून न्ही सासवां जिरा बी कांय घालप ना तेल घालता सो आतां घालता लसूण आनी लसूण न्ही मातशें लायट ब्रावन जाय आसा आनी फ्राय करून घेवया सो आतां घालया कांदो
आणि कांदो जस्ट 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेऊया. सो कांदो फ्राय जाल्लो आसा. आता घालता टोमॅटो आणि टोमॅटोनी मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही हाका बरें कूक करून घेवया. सो इल्लेशें मीठ घालता कित्याक तें मागीर बेगिना सॉफ्ट जातलें. आणि शिताकूय मीठ घातलां सो मातशें पळोवन मीठ घालता. सो बरें मिक्स करून ते मागीर बेगिना सॉफ्ट जातले टोमॅटो. सो टोमॅटो आनी हांगा पळयात बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां घालूंक जाय मसाला. फक्त रेड चिली पावडर आनी हळदीचो पिठो इतलेंच. जितलें तुमकां तिखट जाय ते प्रमाणे तुमी चिलीची क्वॉन्टिटी वाडयात. सो आमी कमी घातला. मागीर बरें हेका मिक्स करून घेयात. आनी हेका न्ही लसूण मातशें चड पडूंक जाय जाल्यार बरें लागता. आनी अशें तुमी करून न्ही भुरग्यांक टिफिनाक घालून दिवपा जाता. आनी हितून जाल्यार एग स्क्रम्बल करून न्ही हे स्टेजीर घालपाचें. एग स्क्रम्बल बरें जाता. सो मसाला बीन घालून न्ही बरें ताका मिक्स केला 1 मिनटां. सो आतां आमी रायस घालपाचें. तुमकां जाय जाल्यार हितून एक वेज मॅगी क्यूब घातले आतां कळ्ळें न्ही आमी घालूंक ना. सो शीत मिक्स घालात आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. आई पळयात गळ्यान टुवालो मारून आई सामकें मास्टर शेफ जाला. गळ्यान टुवाल मारून पळय तरी सामकें 2 चमचो घेवन बरें ताका नुडल्स कशें मिक्स करता तशें तिका मिक्स करता. मुद्दाम तुमी ट्राय करात कळ्ळें न्ही. खूब बरें लागता. केन्ना शीत बीन उरलें अशें फोण्णां मारपाचें आनी टिफिनाक बी करून दिया भुरग्यांक. हांगासर पळयात मास्टर शेफ सुनंदाचे खंय गेली टुवाल मारून. हांगा या मास्टर शेफ सुनंदाचे शेताक फोडणी मारली तेणें. कोथंबीर ना आमगेर आं. बरें वर कोथंबीर घालात. तुमकां सांगू बरें लागता. हें ट्राय करात तुमी न्ही गे वायल्ड वास घेवपाक. वच न्ही आई ट्राय करात केन्नाय कळ्ळें न्ही. खूब बरें लागता हें. बेस्ट. काय हितून गरम मसाला बीन कांय ना. कोथंबीर एक मिक्स जालें आमची कोथंबीर दाखयता तुमकां राव. खूब दीस जालें आमी हाडूंकूच ना. सगळी कोथंबीर सामकें जाम जाला म्हटलें आसूं म्हटलें घालनाका म्हटलें कोथंबीर. सो गेला ए आई आसा गे बरें बरें अशें इल्लेशें काडून घालया. वेस्ट करूंक जायना हय का न्ही. सो हें पळयात आमची आयची थाली. पुरी शिताक फोण्णां मारला आईन. पिकल आमरस पापड. सो हें आसा आयची आमची थाली. बरें आरे आं शिव पळय थंय आयकता. टेस्टी जाला न्ही हय. चला जेयता आमी. आतां मँगो सिजन आयिल्लो आसा. लास्ट इयर हांव पटान आसलो आनी भरपूर मँगो खाल्ले. एक्चुअली मँगो खूब ही तशें मँगो खाल्ले न्हू हासता पळय तो. हय आतां तूं मँगो खा. सो हांव न्ही फूल स्कीन अशें भायर काडना कळ्ळें न्ही. सो मातशें इतलेंच काडटा पळोवया अशें घे मँगो पुरो इतलें पुरो घे धर. आरे धर मरे बाकी सगळं धरता मरे तूं. हां चल धरात ना मागीर तो धरता नाका धरा 10 सकल दवरता. घे खाबे स्वीट होय रे स्वीट मँगो. हां धर मोठे दिसते. बरो आसा चाप्टर. कट नाका पळया पयली अशें दिता ताका फूल मागीर पळया जाल्यार मागीर कट बीन करया. घे धरपाक जाय कितें ना धर आतां धर. ये मँगो कट करून दिली ना पयली पळया तो घालून घेतलो. घे इशू मँगो खा. ते साला नाका ते साला खावप नाही खा. घे अरे तोंडाकूच घेना तो. टेस्टी बरं. एका खोकली गेली आम्हा खाऊन आणि गाडी पुरली घे. नका धर. कसली खोकली रे. हात दे तर घेत ना. मँगो
तिथे असं उडून ये असं असं ये. कसा दिसतो? उडून ये खाता खाता दोन दात सकला असू, वयर असू. दोन वयर हा. चड दात ना ताका वयर बारीक बारीक दात येयला सकल्ले मातशे दात वयर येयला सो वयले हय जायना न्हू रे खावपाक आपण म्हातारो न्हू रे हात हात घे मरे ना कितें बरं आसा आपुश घे बरे? का? का? ते पडलेले बिल्लेले कचरो खाऊंक वयता इतलो आता- व्हडलो मँगो दिला जाले मँगो येता मातशें मातशें ताका येता हांगा बसून खाण खावंच नाका दोन दात वयर आनी दोन दात वयर दोन आसा पण कितें ते बारीक आहा न्ही सकल्ले नाही, अशें नाही. येयला सकल्ले अशें येयला दे ताका हांगा धर हांगा दवर तूं उठ ना हात धर तूं हात धर चल दवर हांगा आजी हात घेतात. खा आनी कितें बरो मोठो आहा न्ही हांवें तो मातसो धाकटो दवरलो ताका आनी सकाळच्यान ताका हांवें उदकान घालून दवरला मातशें हीट कमी जावं न्ही म्हणून खा असं आंग बींग ताका हातीन दी घे. दोन्ही हात धर मरे दोन्ही हात धर दोन्ही असे धर ये तो हात दी घे ये असे धरूंक जाय जालें जाले खाऊन मँगो मँगो हाल जालें खाऊन झाले हांगाच दवर मग सो हेका पळयात गळ्यान घालून बसला मँगो तुका ते खावपाक दिला खा फुल मँगो तुका दिला हांवें ते गळ्यान घालून बसला वदळच्यान हासता न्ही झाले खाऊन मँगो झाले झाले पुरो वदळच्यान गळ्यान घालून बसला खा ते तशें तरेने खा कट करून दिवू कट करून दिवू हांवें ताका न्ही अशें कट करून दिला खाता तो आतां थोडे तरी पोटान गेले न्ही पुरो हे पळय खाता कट करून दिले ताका तेगे आतां मँगो खूब व्हडले न्ही धरपा ताका जायना सो आतां खाता पळय तो सावकास खा इश्वीक बरें तोंड बीण पुसून काडले लायक जालो मँगो सांग लायक जालें मरे हय हांगा पळय रे मँगो लायक जालें म्हणून खाल ताणें न्हू रे मँगो खेळ चल खाल ताणें मँगो मातशें लायक जालें ताका न्हू रे खूब स्वीट आसलेलें लायक जालें ताका ओके तो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच तो व्लॉग कशें आसलें कमेंट करा आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर बाय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर हय बाय म्हण मरे हय Bye. I love you, friends. Please comment, subscribe to Battle Lego Betsy. चला बाय Bye.